सोमारा देशाच्या 14व्या राष्ट्रपती खातीर वेंचणूक जाली। एनडीएचो रामनाथ कोविंद आनी यूपीएची मीरा कुमार उमेदवार। सोमारा सकाळी मोदीन आनी बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांनी मतदान केलें। अमित शाहान गुजरातचो आमदार ह्या नात्यान मतदान केलें। गोंयांत सगळे 38 आमदार धरून लखनौचो खासदार मनोहर पर्रीकारानूय पर्वरे विधानसभा संकुलांत मतदान केलें। हांवें वोटींग केलां एज पर माय हायकमांड। हायकमांडान कितें सांगलें? वोटींग केलें सेक्रेटू सिक्रेट हरशी तुम्ही स्टँड डिक्लेअर करू शकता न्ही? बाय हांवें तुका सांगलां हायकमांडान म्हाका सांगलां त्या भाशेन वोट केलें। एनडीए कॅन्डिडेट सपोर्ट ते करता तुम्ही? हांवें म्हज्यान तुगे वोट सेक्रेट सांगून पावता। प्रेसिडेंट इलेक्शन वेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन्स आनी म्हाका दिसता आय एम वेरी लकी टू बी वोटींग फॉर दीस इलेक्शन एज अ कोलिशन पार्टनर वी आर सपोर्टिंग द एनडीए कॅन्डिडेट मिस्टर कोविंद आनी एक बरो उमेदवार आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे एक इंडियेचो जी इमेज आसा ती बरी तरेन इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर पोर्ट्रे करता म्हणून सो लकी आय गेस आनी इट्स अ प्राऊड मुवमेंट टू बी वोटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. I don't comment on. Let us wait for 20th. पण आमकां मिनिमम कितें पडपाचें जाय वयर पडूंक जाय. आज प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांचे वोटींग आशिल्लें आनी हें वोटींग बरे तरेन जालें। मगो पक्षाच्या तिनूय आमदारांनी आज वोटींग केल्लें आसा आनी तिगाय जाणांनी बाब रामनाथ कोविंद हे जे एनडीएचे प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट आसा तांकां वोटींग केल्लें आसा कारण आमी एनडीए बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता एक सकयल्लो मनीस उच्च शिक्षीत जावन आज राष्ट्रपती पदाच्या पदार वता आनी हें खरें धोरण भारतीय जनता पक्षान म्हणजे एनडीएन आखिल्लें आसा त्या खातीर तांचें हांव कॉंग्रेच्युलेशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।